सगळ्यांक कळून चुकला की हे आमकां असले नायट लायफ कल्चर आमच्या गांवांत नाका। कित्याक आमी पळयता सायडीच्या गांवांनी आयज कितें घडटा तें फाटल्या आमच्यो जायत्यो मिटिंग्यो जाल्या गांव आमच्यो इवन आयज सांगे सुद्दां मिटिंग आहा आमची 5:30 ते प्रत्येक मिटिंगेन एक एक मेंबर आहा तो एक एक इशू घेवन येता, एक एक एक्सपिरियन्स आपलो डिस्क्लोज करता की हे नायट लायफ कल्चरान एक्झॅक्टली कितें जाता तें। जे टेक्निकल टीसीबीन दिल्ले आहा तेचे टीसीबी जॉयंट इन्स्पेक्शनाक आपोवचे। टीसीबी मिनिस्टराक वचून मेवळे पणजे तेणीन आमकां प्रॉमिस केले की आपूण हे रिवॉक करता आनी हे सांगतना आमी सगळे विटनेस आसले। तेचे उपरांत टील डेट अजून ते रिवॉक जावना। तेचे नंतर आमी परत एक रिमाइंडर धाडलो टीसीबी 26 ऑगस्टाक आतां डेट पडला। हे मॅटर सब टुडेस आहा आनी जे ग्राम सभेचो जो प्रपोजल येयला जॉयंट इन्स्पेक्शनाचो तो आमी वेनेसडे आमी तो सेंड टू द टीसीबी मिनिस्टर। आमकां आतां ती जी पळय पूजा शर्मा म्हणून आहा जेणी डेमोलिश केला तेचे कडसून आमी ते घर बांदून घेतले। ह्या हांव तुमचे नजरेक हाडटा कित्याक कारण आयज आमची ग्राम सभा आहा आनी म्हाजें काय कर्तव्य आहा हे सगळ्या लोकांचे नजरेक हाडपाचें। रायट क्लब आसा ताका येवपाचो आसता ताका ओपोज आसलो घर डेमोलिश केले इलिगली आगरवाडेकर ह्या फॅमिलीचे तेचे डिस्कस जाले। पूण जेन्ना हे दोनूय इशू आहा ते सब ज्युडिशियल हे आसा ते हितून तेंच्यांनी डिस्कस करता आसतना ज्यो कोर्टाक आसल्या कारणान ते डिस्कशन करूंक शकना स्टुडंटा खातीर आसपावचें ना हांव सांगता।